सर्गेस्त माथानीन मोपा विमानतळाक केन्नाच तेंको दिलो ना. माथानीच्या नांवान मुख्यमंत्री लोकांक फटयता म्हणपाचो आरोप गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली हे संघटनेन केला. कांसावले आरोशी कुयेलीच्या लोकांनी दाबोळे मोपाचेर कांसावले सभा घेतली. भाजपा आनी काँग्रेस फुडाऱ्यांक मोपा जाय, लोकांक न्ही अशें फादर अरमीत रिबेलो म्हणटा. सरकारान दाबोळे नौदळाक दिल्ली जमीन परत घेवची आनी विमानतळ वाडोवचो अशें उलोवप्यांनी मागलें. मोपा आनी दाबोळे विमानतळाचेर जाहीर चर्चेचें आव्हानय उलोवप्यांनी सभेत मुख्यमंत्र्याक दिलां. मोने पेपराचेर वाचले मातानीची इच्छा आसली मोपा एअरपोर्ट जाय आसलो म्हणटालो म्हूण फट जेन्ना मातानीन केन्नाच आपल्या मोपा जाय म्हणून आपल्या तोंडांनी म्हणून आतां सदांच मोपाचेर विरोध आसलो आनी हे मोपाचेर झूज जाता तेन्नासून फुडें वचचे आनी सोंपलेले बाब मातानीचे इच्छा आसली ती आमी पुराय करून दाखोवची. नव्या सरकारान जे पळय कितें परिवर्तन केलां आमच्या गोंयच्या लोकांच्या बरेपणा पासत करूंक जाय आनी जे पळय गोंयच्या बरेपणा पासत करिना हातून आमचो एक क्वेश्चन मार्क आसा. ताची खरें मन सारकें वो आमकां फटोवपाची. कोणेच समजून पावना की आमी नॉर्थाचेर आड म्हूण वी आर नॉट अगेन्स्ट द नॉर्थ. आमकां पेडणेचो डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय, विकास जाल्लो जाय. वी वॉन्ट द डेव्हलपमेंट इन द नॉर्थ बट नॉट द एअरपोर्ट. कोण भाशेन दाबोलीचो एअरपोर्ट आसा तसो वाडोवंक जाता. पण ह्या दाबोलीच्या एअरपोर्टान भितर नवीन घरां बांदल्यान एअरपोर्टाच्या जाग्यान भितर घरां बांदल्यान वी आर डिमांडिंग दॅट दे बी रिलोकेटेड. काडची ती घरां तुजी नवीन तर आमकां जमीन सोडीत इतली जमीन ते घेवन आसा ती जाल्यार आमकां मोपाचे गरज केन्नाच पडची ना. आतां हो एअरपोर्ट कोणाक जाय? गोंयकारांक नाका मोपाचो. These are the politicians who want the airport. The Congress and the BJP are both combined जाल्यार तांकां एअरपोर्ट जाय कित्याक? तांच्यो जमिनी तुमी घेतल्यात त्यो डेव्हलप जावपाक. I want to call them for an open debate. I give a challenge. हांव चॅलेंज दिता. हांव सीएमाक ऑपोजिशनाक सगळ्यांक ओपन डिबेटीक आपयता. वास्को खारीवाड्यार स्कुलाच्या ग्राउंडाचें बांदकाम सरकार मोडटलो. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बाबत काम केलां म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान खर्च वसूल करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ताणें खेळा मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांक घेवन ग्राउंडाची पळोवणी केली. मात कंपाऊंड वॉल आनी गटार मोडप शक्य ना. तें मोडल्यार पावसाळ्यांत बुट्टी येवंक शकता अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. मुख्यमंत्र्यान शिपणावळ खात्याक रिपोर्ट दिवंक सांगलां. बांदकामाक दर्यादेग नियमन प्राधिकरणाची मान्यताय ना. ग्राउंडाचें बेकायदेशीर बांदकाम मोडपाक ग्रीन ट्रिब्युनलान सरकाराक जून सोंपता मेरेन वेळ दिला. Green Tribunal has asked us to demolish that, including the wall of the gutter. So I wanted to check up whether that is having any impact. It will, according to me, but I have asked them to prepare report with irrigation and give it to the government. The playground has been allowed to be maintained by the court. Court has said that you remove the top structure, which as it is I don't think are of the good quality. So I will remove them after making proper panchanama. While we will remove the extra portion, I think the base of the gutter cannot be removed. It will be disaster in making. I cannot take the risk at the beginning of the monsoon. Let us observe it during the rainy season and then decide about it. They have not followed the procedure, to be frank. How they will impress upon the court if they have not followed the procedure? Actually, they should be punished. Some 2-3 officers who approved this, पैसे सगळे तांचे कडच्यान वसूल करून घेता. मागीर खंयच्यान why you blame courts for it? I don't blame courts for it. The only thing they have made, the mistake they have made, they gave assurance to the court without permission of the government. पयली जेन्ना करता आसतनाय they didn't follow the procedure properly. They should have taken the permission from CRZ first. कोलवेच्या पुलिसांनी सेक्स रॅकेट उक्ताडार हाडलें. केशींत कोलवेच्या पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या आनी तांकां 7 दिसांचे रिमांडार घेतल्यात. पुलिसांनी एके चलयेक सोडयले आनी तिका मेर्शेचे प्रोटेक्टीव होमांत धाडल्या. 3 दिसां पयलीं 3 जाण नागपूरच्यान गोंयांत आयिल्ले आनी कोलवे एका हॉटेलांत राविल्ले.
तातूंतलो एकलो दादलो फोनावेल्यान गिरायक सोदतालो. पुलिसांनी बनावट गिरायक धाडून हें रॅकेट उक्ताडार हाडलें. काल आमकां रिलायबल सोर्सा कडल्यान एक इन्फॉर्मेशन आयलें की 3 जाण मनीस कोलवान आसात, 2 दादले आनी 1 बायल. सो त्या सोर्सान आमकां ताजो कॉन्टॅक्ट नंबर दिल्लो. सो त्या नंबर कॉन्टॅक्ट करून आमी एक ट्रॅप लायलो ताका की आमी एक डमी कस्टमर तयार केलो आनी ताजे कडेन उलोवपा लायलें. आनी तो दादलो मनीस ताका घेवन कोलवा सर्कला कडेन आयलो. ताका सांगलें वेगनार गाडी आसतली, गाडयेचो नंबर दिलो आनी ते गाडयेन येवन बसपाचें. सो प्लॅन केल्ल्या प्रमाणे तो ते चलयेक घेवन आयलो आनी त्या गाडयेन बसलो. सो आमची टीम जी आशिल्ली रेडी आशिल्ली, तितून NGO आशिल्ली आवदा वेगास, लेडी स्टाफ आशिल्ले. सो ते गाडयेन बसताच तांकां डिटेन केली आनी मागीर तांचेर आमी प्रिवेंशन ऑफ इमॉरल ट्रॅफिक एक्टा अंडर केस केला. त्या चलयेक रेस्क्यू करून ताका स्टेट प्रोटेक्टीव होम मेर्से थंय दवरिल्लें आसा. सो हांचें लिंक कितें, हांचें रिलेशन कितें हाची इन्क्वायरी चालू आसा. आपूण 3 जाण सोयरे म्हणटात, एकटो म्हणटा आपूण तिचो भाव आनी एकटो घोव म्हणटा. सो हे खरेंच भाव आसा, घोव आसा आनी तरी आसतना ह्या असल्या ट्रेडान ती कितें आशिल्ली तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. घेऊ एक वेवसायीक विसव.